किती रजिस्ट्रेशन झालं सध्या? आमका टाइम मेळना, ताका लागून ही व्यवस्था आमच्या सरपंचाच्या आमच्या पंचायतीच्या फुडाकार घालून आम्ही ही व्यवस्था आमच्या सरपंचान तुमकां सगळ्यांक ही उपलब्ध करून दिलेली आसा. सो हेच फुडें धरून हांगासर आयिल्ले आसा सगळे आमचे मानेस्त, सगळे वॉर्ड मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी सगळे ESG हॉस्पिटलाचे डॉक्टर शॉन, सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी तशेंच हांव मागता आमचे ESG हॉस्पिटलाचे इन्चार्ज डॉक्टर शॉन हाका 2 उतरां दिवन हाचे उक्तावण करचें. A very good morning to all of you who are gathered here today. आणि म्हाका खूप खुशालकाय भोगता इतले लोक पळोवन जे कॅम्पाक रिस्पॉन्स आयला तो. Already by 12 o'clock more than 100 people have registered and I congratulate the entire organizing team. I congratulate Mr. Daniel Lobo, Village Panchayat of Para, and this is the hard work which will give very good results in the long term. ESG Hospital anta commence kelte 2021 September and 4 वर्सां जावपायली, and we are very proud to say that the work we have done in the belief that every patient is important for us and we have to make a difference in the lives of people. This is the first hospital in Goa to have done 26 corneal transplants in the last 2 years, which no other hospital has achieved. Me, along with my team of doctors, we have a very good team of experienced doctors who can handle various types of eye problems. खुबशे लोकांक डायबिटीज आसून डायबिटीक रेटिनोपॅथी, रेटिना पड्ड्या दोळ्या त्रास जाता, ग्लोकोमा म्हणून एक दुयेंस आसा, and unless we are aware of these disorders, patient can go blind and damage his vision. Last stage मागीर दिसना जाल्यार कांय करपाक मेळना. We can't do a surgery to replace where blindness is due to retina or optic nerve damage. Today's camp, I sincerely thank Sri Michael Lobo, Mr. Daniel Lobo, Village Panchayat of Para, JCI and all the organizers here today for giving us this opportunity, and also to announce that there will be free eye spectacles and cataract surgeries being done for patients who have come for this camp. Cataract surgery, who person poili dode injection dipa bottle, patient have to take rest for 1 month, bandage lopa bottle. But today, whether we are treating a poor patient or a rich patient, for us every patient is the same. 99% of patients do not need any injection for surgery. And the operation zone, ek 15 disan, you can get back to all your regular activities, and we promise to give the best treatment to every patient. Thank you for having us here, and I hand over the mic. आता मागता आमच्या JCIचे फुडारी धीरज चोडणकर आणि 2 उतरां सांगचे. Very good morning. First of all, I would congratulate our dynamic Sarpanch, Daniel, because he's always in front leading the team, and also I would thank from JCI Para for giving us the opportunity to collaborate with you all. We are always there for support. We are newly formed JCI Para, so we will always support for betterment, and thank you again the team from ASG for organizing this free eye cleanup checkup drive सगळेच करतात, but then free surgical cataract हाजे ऑपरेशन करप हे अत्यंत गरजेचें. Again, a very thank you Sarpanch and entire team Panch members. A good response
लोकांक सगळ्यां कडेन मागता तुमी आनी सेकंड हाफ आसा तुमच्या नेबरांक सगळ्यांक आपयात. वी आर ओपन टील 5 o'clock. We'll cross at least 200 numbers of participants, the customers. Thank you very much. Thank you, team. आता मागता आमच्या डायनॅमिक सरपंचाकडे 2 उतरां सांगू. सगळ्यांक आमच्या पोर्रीकारांक देव बरो दीस आवडटा. पयल्या खातीर आमचे मदें ASG हॉस्पिटलाचो हेड गोंयान डॉक्टर शॉन ताका आनी ताच्या आख्ख्या टिमीक सगळे कडेन मागता तायो मारून तांचें स्वागत करुया आनी धन्यवाद दिवया. कारण बरें काम करपाक ते फुडें सरलेले आसा. कांदय गांवान, कालांगूट गांवान आनी आयज पोर्रा गांवान ते लोकां मदें पावला. आनी जेन्ना समाज सेवा करपा खातीर कोणूय फुडें सरता तांचो आदार दिवपाक हें आमचे पंचायतीचें काम. हें जावन आसा दर एक व्यक्तीचें काम. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना आश्वासन दिल्लें आमच्या पोर्रीकारांक की मॅक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ कॅम्प्स आमच्या टेन्युरान जातलो आनी होच आश्वासन होच प्रॉमीस पुराय करपा खातीर आयज जेन्ना आमी फुडें सरता फ्री कॅटरेक्ट सर्जरी ज्या लोकांक गरज आसतली आनी फ्री स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन, फ्री क्लासीस हे आमी तुमकां दितले. आफ्टर दीस कॅम्प हेज कन्क्लुडेड आमकां एक लिस्ट मेळटलो. तातूंतसून आमकां कळटलें कोणाक कॅटरेक्ट सर्जरीची गरज आसा, कोणाक फ्री स्पेक्टिकल्साची गरज आसा. ते तुमचे कडेन पावपाचें काम आमचें. आनी हेजे वयर आनीक कॅम्प आमी तुमच्या मुखार हाडटले. ऑर्थोपेडीक कॅम्प्स, जनरल हेल्थ चॅकअप कॅम्प्स हे सगळे आमी लायन अप केल्ले आसा. दर एका म्हयन्यान जाता ते भाशेन हेल्थ कॅर वाडोवपा खातीर आनी आमचो जीव आनी आमची प्राण जी जावन आसा हे बरें उरपा खातीर आनी आमी सगळे पोर्रीकार स्वस्थ उरपा खातीर ऑर्गेनिकली फुडें सरपा खातीर आमी वावुरपाक जाय. आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांचो पाठिंबो, सगळ्यांचो हातभार जाय पडटलो. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता धीरज रोहन आनी ताच्या आख्खी टिमीक. JCI पार्रा, न्यूली फॉर्म JCI पार्रा आतां 2 ऑक्टोबराक म्हाका दिसता तांचो उक्ताव. दे आर अबाउट टू स्टार्ट न्यू चॅप्टर. आनी आमी सगळे पोर्रीकार खुशालकायेन भरलेले आसा. कारण एक न्यू चॅप्टर जेन्ना ओपन जाता इट अशर्स इन अ न्यू सेट ऑफ सोशल वर्कर्स. नवे सोशल वर्कर, समाज सेवक आमचे मदें तयार जातले. खास करून आमचे गांवचे भुरगे. मागता सगळ्या भुरग्यां लागीं आनी तशेंच वडिलां लागीं JCI पार्रा तुमी जॉयन जावचे. ते तुमच्या घरा कडेन येतले तुमकां एक्सप्लेन करपाक ते कितें करतात पळय ते. आनी आयज ओपनिंगेचे पयलींच ते स्वता येवन आमकां सांगपाक लागले की आमी ह्या कॅम्पाचो भाग जावपाक सोदता. आनी हे दाखोवन दिता की आमच्या पोर्रीकाराच्या भितर समाज सेवा करपा खातीर आनी सोशल वर्क करपा खातीर तांकां कितली उमेद ती. हांव तांकांय काळजांतसून देव बरें करून म्हणूं सोदता. सगळ्या कडेन मागता तांकांय ताळयो मारून तांकां आमी देव बरें करून म्हणया. थँक्यू धीरज फॉर ऑल युअर सपोर्ट अँड ऑल युअर हेल्प. बिफोर एकूच सांगूंक सोदता सगळे ऑर्गेनिकली आयज नीड ऑफ द आर म्हणटा पळय ते ऑर्गेनिकली आमी फुडें सरपाक जाय. ऑर्गेनीक म्हणजे कितें? आमचे जितले आमी जेवण जेयतात ते नॅचरल आसपाक जाय. आयज बाजारांत तुमी गेल्यार आर्टिफिशियली लेस्ड फॉर्मालिनाचे नुस्तें मेळटा. आमच्या भाजयेन आमच्या फळांनी केमिकल घालतात. आयज चिकन प्रोड्युसान ते स्टेरॉयड मारतात. ह्याचे खातीर कॅन्सराचो जो नंबर आहा, जी संख्या ते वाडत गेल्ले आसा. खास करून आमच्या भुरग्यां मदें आयज GMCन गेल्यार कितलेशेच भुरगे आमचे हार्ट अटॅक येवन मरता.
हे कित्याक जाल्ले आहा कारण आमचो लायफस्टायल आतां चेंज जाता आनी हो रिवर्स करपा खातीर आनी अनेकदां खंय तरी आमचो जीव आनी आमचे प्राण हे पयलीं दवरून कारण जेन्ना आमचो जीव आनी आमचे हेल्थ आरोग्य जेन्ना बरें आसता तेन्नाच बरें काम करपाक आमी फुडें पावतले तर पोर्तुगालांनी एक एग्जाम्पल सेट करपाक जाय की ऑर्गेनिकली आमी जे भाशेन आमचे भाजी आमच्या शेतांनी लायतात जे भाशेन आमी कायींक शेतांनी लायतात आनी कश्ट काडून ते आमचे पोट भरता वा बाजारांत विकतात ते गार्डन फार्मींग शेतान रोवप तांकां पाड दवरप ना हे आमकां दिसता खंय तरी फुडें काडपाची गरज आसा आनी पंचायतीचो आदार आनी साथ तुमच्या वांगडा दर एका असले इनिशिएटीव खंय ऑर्गेनीक फार्मींग आनी ऑर्गेनीक लायव्हलीहूड आमी प्रमोट करतले हो अवश्य आसतलो टुगेदर फॉर पार्लर टीम जे हांगासर बोल्ला ते तुमच्या वांगडा आसतले कितें मदत आसा मदत लागता ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतले तुमच्या आरोग्या खातीर आमी सदांच आसतले म्हणून इतलेंच म्हणून तुमकां अनेकदां हो एक सक्सेसफूल कॅम्प आतां आमकां दिश्टी पडटा हे फुडें जातले आनी आमी फुडें ऑर्गनायज करतले म्हणून हांव हांगाच म्हाजे 2 उतरां सोंपयता तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं कशें आमच्या सरपंचान सांगलां तुमकां ताका सदांच तुमच्या हेल्थाची काळजी आसता अशेंच डिफरंट कॅम्प्स करता आनी करीत आसतलो म्हण आमकां सगळ्यांक आशा आसा आनी सदांच तो आमचो डेप्युटी सरपंच आनी सगळी आमची पंचायत तुमच्या वांगडा आसतली आनी अशेंच फुडें बरें जातलें म्हणून हे आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आनी तुमी सगळे कोण हांगा येवंक ना आनी कोणाक तुमी सांगचे अशें कॅम्प जाला नेबरांक सांगचे तांकांय धाडचे सांगचे म्हणून 2 उतरां सोंपयता थँक्यू